अंग वस्त्रां घालून नवे, राजाच्या जेवणाक सगळे बसूया कालतेपणी. 5 लक्षणां आसात ह्या जेजूच्या आमंत्रणाक. दिस इज इम्पॉर्टंट. जेजूचे पर्सनल इन्विटेशन मानून घेवंक. तर आमी तशेंच म्हणया, जेजूक पुरपुरचे रावया. मोगाच्यानो, येया तुमी सुमेस्त वजन ववयतल्यानो, मुजे लागचें शिका. हांव तुमकां विशेव दितलो. साबार वर्सां आदीं हांव हालगा ल्हानशा त्या फिरगजेंत आसलो. हालगा आतां कारवारांत आसा आनी मस्त अभिवृद्धी जाल्या. त्या वर्सा हांवें पळयलें, गीम आयलो आनी बायल मनशां आनी चेडवां सकाळीं रानाक गेलीं. 11, 11:30 जातना सुक्या लांकडाची वोजी हाडून आपल्या खोडक्यांत उडयतालीं. सगळीं घरां इगर्जे फाटल्यानच. आनी खोडक्यांत उडयतना हाय सायबा म्हूण एक उस्कार सोडून घरच्या सोप्यार बसतालीं. आनी हांव तांकां विजीट करूंक येतना सट्ट करून उरतालीं. म्हजे सरशीन धांवन येतालीं, बेसावन दिया फादर. अरे सायबा, हांव तुमच्या सोप्यार येतां, तुमी कित्याक उठून धांवन आयल्यात? फादर, तुमी देवाले मनीस. तुमकां पळयतना आमकां सुडसुडीत जाता आनी बेसांव घेतना आमकां आराम भोगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, येया तुमी सोमेस्त वजन ववयतल्यानो. हो दुबळो अशिकपी लोक, तांकां इतली सवस्काय आनी आराम मेळटा जाल्यार भावार्थान आमी ही जेजूची उतरां मानून घेवन जेजू लागीं गेल्यार कितलें आमकां सवस्काय मेळची ना. पूण 5 लक्षणां आसात ह्या जेजूच्या आमंत्रणाक. This invitation of Jesus has got 5 beautiful elements. पयलें लक्षण हे पर्सनल आपोवणे. दुयेच्या काजराक डॅडी मम्मींत आमगेर आयलीं जाल्यार इन्विटेशन दिवन आनी उतरांनी आपोवन कितलें बरें जाता आमकां. पोस्टार या कोण दुसरो येता आनी इन्विटेशन दिता, पूण ताज्याकी चड पर्सनल. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतीं दारां आसात आमकां जेजू लागीं वचूंक. मिसां, नोवेनां, ओरेसावां, हीं सगळीं दारां भोव बरीं दारां. ह्या ब्रेस्तारांत तुमी ह्या नोवेनाच्या मिसाक आयल्यात, वंडरफूल. पूण ह्या दारारच आमी उबे रावचें न्हय. उडापण ग्रंथ 3:21. हांव आसां उबो तुज्या काळजाच्या दारार बडयतां, उक्तें करताय गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, दिस इज इम्पॉर्टंट. जेजूचे पर्सनल इन्विटेशन मानून घेवंक. उडापण 3:20. सेकंड लक्षण विशेव. आमी जाणा ह्या आयच्या संवसारांत कोणाक एक बरो विशेव नाका. जावन दी जाणटी, भुरगीं, कामाची तरणाटी, आमकां एक रेस्ट जाय, विशेव जाय. आमकां आसा इराराय. इरारायत विशेव गो टू कीर्तन 4. आमकां आसा फुडारा विशीं कंत, विशेव जाय गो टू कीर्तन 16. आमकां आसा हर एक दीस आमी टेन्शन बिजी, ते दळा आसा आमकां साम 23. सगळ्यांक गोत आसा तें. आनी आमकां एके फावटी सट पडटा, रेस्टलेस, नर्वस, न्हीद बरी येना. आनी आमकां आसा विशेव जेजून दिवचो कीर्तन 1:21.
4:16, 23 आणि 1:21. जेजूचे इन्व्हिटेशनाचे तिसरें लक्षण सोमेस्त. सोमेस्त हांगा पळयता गोंयचे एक मिसाचें गायन. आंग वस्त्रां घालून नवे राजाच्या जेवणाक सगळे बसूया कालतेपणी. मंत्रान सगळ्यांक दिला फरक कसली करूंक ना. तर करूंक नाका निबा तर हाडूंक नाका निबा. भिकारी रस्त्या वयले कुर्डे तोंटे बिदींतले बरे वायट आसा तितले जेजून तुमकां आपयले. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सुमेस्तांक आपोवणे बरें वायट कोणी आसूं दी, खंयची तुजी मनस्थिती आसूं दी, जेजू आपयता. आनी चार्ल्स स्पर्जन म्हणटा हाका रेनबो इन्विटेशन, खामना बिल्लू इन्विटेशन. कितले रंग आसात? 7 रंग आसात. 7 तरांची पथकांची मुळां तुका आसल्यार जेजू आपयता. 7 देंवसर तुजेर आयल्यार जेजू आपयता. सोमेस्तांक देखून निराशी जावचें नाका. 4थें लक्षण आमी म्हणटा वो जें आमकां जेजू घेता, जू जेजू घेता. पूण मुजें जू घेया म्हणटा, मुजें वजें घेया म्हणटा. कशें? ओल्ड स्टोरी. एक ल्हानशें चेडूं आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक धाटो मोठो पुडपुडीत गुळगुळीत बावताचो हांडी घेवन येताले. कुंटोन कुंटोन येताले कित्याक वो येदो व्हडलो जड बुडकुलो. मिशनरी आयलो लांब काडासो, जाणटो मिशनरी. ताज्या कोपेलाक येताना ताणें पळयलें, बाये तुका जड लागना गी. फादर, ना फादर, जड लागना. तो म्हजो भाव म्हूण तुमकां गोत्तू ना गी. ही इज माय ब्रदर. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें जू खंडीत आसात, हर एकल्याक आसा. सांत पावलू 2 Corinthians 12:10, 8, 9, 10. हांवें 3 फावटी सारलें, एक किळो एक कांटो म्हज्या मासान म्हाका तोपता आनी म्हाका दोसता. जायते जाण म्हणटात निश्कळपणा विरोध ताका टेम्पटेशन येतालें. आनी तेन्ना जेजू म्हणालो, म्हजी कृपा हांवें फावो तितली तुका दिल्या. डोंट वरी. आखेर करता सांत पावलू, when I am weak, then I am strong. The power of Christ shines in me. तर आमी तशेंच म्हणया, जेजूक पुरपुरचें रावया. आमचें वजें तो काडता वय आनी एक धाकटुलें वजें आमकां दिता. आनी 5वें निमाणें लक्षण, म्हजें लक्षण शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. बळेंपण आनी खालतेंपण. हलगाची स्टोरी आखेर करच्या फुडें आनी एक भाग तुमकां सांगता मुटव्यान. आयतारा दोतोरणेची क्लास. इगर्जी ल्हान इगर्ज, ताजो बलकावांत एकूच क्लास. आनी हांव दोतोर शिकयतना जॉनी, काल्पनीक नांव, ताजें नीज नांव न्हय, तो पोखरी भुरग्यांक दोसतालो, चेडवांच्यो पांतयो व्हरतालो. आनी ताजी हॉबी, ताजो एक पेटो आसलो, त्या पेट्याक भितर हाडून सगळ्या भुरग्यांक दुस्पवटावचें. एक फावटी म्हाका सैरान सुकलें, जॉनी तुजो बापूय पळय तें गाडांगान पियेता आनी मिसाक येना, गेट आवट. जॉनी गेलो. सांजेर हांव एकलोन तूं बल्कावान बसून आसलो. पयनारी म्हणलें पत्र आहलें तें वाचतालो. ते दळा पात दिवन जॉनी आयलो. फादर, तापोनाका रे. ओके, एक सांगूंक सोदता फादर. ये बस.
ना फादर उबें रावता. फादर म्हजो बाब पियेता खरें, मिसाक येना तें सत, पूण म्हाका सगळ्या भुरग्यां हुजीर तुमी अकमान केलो फादर. म्हाका रडोवंक येता. आनी तो रडलो. हांवें जॉनीक वेंग मारली. सॉरी जॉनी. फादर लोक सॉरी म्हणनात. ओ माय गॉड, लूक एट दीस. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या दाडा म्हाका उजवाडलें. म्हजो हुद्दो, म्हजो पदवी, म्हजो अधिकार कितलो पळय चडलो, तितलें हांव उणें सॉरी म्हणटा, चूक ओपून घेता. उणें प्लीज म्हणटा, उणें थँक्यू म्हणटा. हे 3 सॉरी, थँक्यू, प्लीज. हांव बापय तें कितलें आसा, आमचें तें कितलें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हें 5वें लक्षण उडासांत दवरया. बळेंपण आनी कालतेंपण. आमीन.